दिव्यांगांक सक्षम करपा खातीर सरकार सदांच वावुरतले। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले। दिव्यांगांक खातीर मडगांवां आयोजीत केल्ल्या खासा सुवाळ्यान मुख्यमंत्री उलयतालो। फुडल्या आर्थीक वर्सांत दिव्यांगांक खातीर खातें सुरू करतलो अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगले। डिपार्टमेंट फॉर द पर्सन विथ डिसेबिलिटी म्हणजे नवीन डिपार्टमेंट सुरुवात केला। त्याची सुरुवात 1 एप्रिलांतल्यान आमी आतांच्या फायनान्शियल इयरांतल्यान त्याची सुरुवात वेगळे डिपार्टमेंट सुरू करण्या फाटल्याचो उद्देश जो आसा, आमचो एक सुद्दां मनीस जो दिव्यांग भाव भयण आसा ही खंयच्याच योजना पासून वंचीत उरची न्ही आनी ताका लागून हे स्पेशल डिपार्टमेंट आमी केलं। सातत्यान कंटिन्युअसली 365 डेज तितूंतल्यान काम करचें, त्यांच्या खातीर काम करचें आणि पेडण्यापासून काणकोणपर्यंत असे जे आमचे भाव भयण आसा ताका आयडेंटिफाय करून ताच्यो सगळ्यो गरजो आमी सातत्यान पुरवच्यो हाच्या खातीर आमी काम करता। जाता तितके तांकां सक्षम कशें करचें, जाता तितके तांकां स्किल कशें करचें। इवन दो म्हाका खबर आसा त्या पेरंट्सांकूय चिंता आसा, म्हाज्या फाटल्यान मागीर कितें ताची चिंता जी आसा ती सरकार निश्चित एक थोड्या कार्यकाळात आमी पर्मनंट हॉस्टेल हाची वेवस्था करता। बाकीच्या सगळ्या हाची वेवस्था करता। समाजातल्या प्रत्येक लोकांनी त्याच्याकडे पळयता असताना एक पॉझिटिव्ह नदरेंतल्यान पळोवचें जाल्यार समाजात बदल येवंक शकतलो। फक्त सरकारान न्ही प्रत्येक मनशान पळोवचें ही म्हजी रिक्वेस्ट आसा। जाल्यारच आमी खऱ्या अर्थान इंटरनॅशनल डिसेबिलिटी डे मनयता हे म्हणपाक जाता। हांव इतकेंच सांगता, परत एकदा हांव देवा लागीं मागता की तुमकां सगळ्यो सक्षम करपा खातीर सातत्यान सरकाराचे प्रयत्न अशेच चालू आसतले।